नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आतां पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. फाटल्या 6 म्हयन्यांत भ्रष्टाचार अपेक्षे प्रमाण उणो जावंक ना. 66व्या स्वतंत्रताय दिसा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान उक्तायली खंत. वर्सभरांत गोंयचो पुराय भ्रष्टाचार ना करतलो, मुख्यमंत्र्यांचें उतर. सासष्टावो स्वतंत्रताय दीस देशभर मनयलो उमेदीन. राजकीय रेखमत नाशिल्ल्यान आर्थीक उदरगत अडकल्या. प्रधानमंत्र्यांचो आरोप. लोकपाल कायदो करपाक राजकीय पक्षांचो जाय आदार. प्रधानमंत्र्यांचो उलो. दयानंद नार्वेकाराच्या बंगल्या भायर तिरंगो उरफाटो लायिल्ल्यान धुळेरान पडलो बोवाळ. पुलिशेक म्हायती दिली म्हूण कळटकच दनपरां मेरेन सारको केलो झेंडो. म्हादय लवादाची पयली सुनावणी सप्टेंबराच्या 6 तारखेर. 2 दिसां उपरांत केंद्र सरकारान लवादाक दिली कचेरेक सुवात. कावेरी लवादाच्या सुवातीर चलतल्यो म्हादयच्यो सुनावण्यो. आनी गोवा रिव्हर मॅरेथॉन 9 डिसेंबराक. 21 किलोमिटरांचे सर्तीन देश विदेशांतले धांवपी वांटेकार. गोंयकारां खातीर 10 किलोमिटरांचे मॅरेथॉन. वास्को स्पोर्ट्स क्लबाच्या वर्सुकी सर्तीक बऱ्यापैकी प्रतिसाद. आता खबरो विस्तारान. फाटल्या 6 म्हयन्यांत भ्रष्टाचार आपणे धरिल्लो तितलो उणो जावंक ना अशी खंत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान पणजे स्वतंत्रताय दीस सुवाळ्यांत उक्तायली. मात फुडल्या वर्सभरांत पुराय भ्रष्टाचार ना करतलो अशें ताणें उलोवन दाखयलां. उंचेल्या पावंड्यावेलो भ्रष्टाचार बरोच कमी जाला, मात सकयल्या पावंड्यार जावंक ना अशें पर्रीकार म्हणटा. गोंयकारांनी बुधवारा 66वो स्वतंत्रताय दीस व्हडा उमेदीन मनयलो. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान पोन्न्या सचिवालयाकडे तिरंगो हुबयलो. ह्या वेळार शार उदरगत मंत्री फ्रांसीस डिसोजा, खेळां मंत्री रमेश तवडकार, राना मंत्री अलिना साल्ढाना, सहकार मंत्री दीपक ढवळीकार, विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंह राणे, बाकीचे आमदार, सचिव, सरकारी अधिकारी आनी हेर अधिकारी आनी मानेस्त आशिल्ले. तिरंगो हुबोवन मुख्यमंत्र्यान सलामी घेतली. आमच्या गोंय राज्याक स्वातंत्र्याची फळां 14 वर्सां उसरां चाखपाक मेळ्ळी. खऱ्या अर्थान आमच्या देशाक पुराय स्वातंत्र्य ह्याच वेळार मेळ्ळें अशेंच म्हणपाक जाय. आयच्या ह्या दिसा आमच्या गोंयच्या सुटके झुजाऱ्यांक, ज्यांनी हें स्वातंत्र्य आमकां मेळोवन दिलें आनी जांकां लागून हांव तुमच्या मुखार आयज हें उलोवप करूंक शकता, तांकां हांव सलाम करतां. आयच्या ह्या दिसा समेस्त गोंयकारां मदीं एक म्हत्वाची सरकारी मोख हांव धरूंक सोदतां. ती म्हणल्यार भ्रष्टाचार मुळा पासून उखडून काडप. फुडल्या स्वातंत्र्य दिसा मेळ्ळें नितळ आनी भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिवपाचें नागरिकांक परत एकदा उतर दिता. पोलीस, राना अधिकारी आनी होमगार्डाक ह्या वेळार मुख्यमंत्री पदकां दिली. त्या उपरांत वेगवेगळ्या वयोगटांतल्या शाळांतल्या भुरग्यांच्यो धांवपाच्यो सर्ती जाल्यो. राज्यांत तालुका पावंड्यारय स्वतंत्रताय दीस मनयलो. पळयात ताची एक झलक. प्रुडंट मिडियान वेगळे तरेन स्वतंत्रताय दीस मनयलो. ह्या दिसा निमतान प्रुडंटाच्या कर्मचाऱ्यांनी रक्तदान केले. पणजेच्या केबी हेडगेवार स्कुलान बुधवारा रक्तदान शिबीर घडोवन हाडिल्ले. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. देशभर बुधवारा 66वो स्वतंत्रताय दीस मोठ्या दबाज्यान मनयलो. राजकीय एकमत नाशिल्ल्यान सध्या देशाच्या अर्थवेवस्थेची वाड आडकल्या असो आरोप प्रधानमंत्री मनमोहन सिंगान लाल किल्ल्यावेल्यान केल्ल्या भाशणांत केलो. लोकपाल आनी लोकायुक्त कायदो पास करपा खातीर राजकीय पक्षांनी सरकाराक आदार करचो असो उलोय तांणी मारलो. हे प्रधानमंत्री दोतोर मनमोहन सिंगाचे सेगीत
9वे स्वतंत्रताय दिसाचे उलोवप. गुंतवणूक हाडून देशाची अर्थीक स्थिती सुदारपाक सगळे तरेन यत्न सरकार करतलो. उदरगतीची प्रक्रिया राष्ट्रीय सुरक्षे वांगडा जोडटले म्हणपाचें तांणी उलोवन दाखयलें. आपल्या 35 मिनटाच्या हिंदीन केल्ल्या उलोवपांत प्रधानमंत्र्यान समाजीक वाठारा खातीर कितल्योश्योच घोषणा केल्यो. दुनिया के सभी देशों में आर्थिक विकास की रफ्तार कम हुई है. यूरोप के देशों को मिलाकर देखा जाए तो इस साल उनकी विकास दर 0 रहने का अनुमान है. हमारे देश के बाहर के हालात पर असर हम पर भी पड़ा है. पिछले साल हमारी जीडीपी में 6.5% की बढ़ोतरी हुई. इस साल हमें इससे कुछ बेहतर करने की उम्मीद है. अब समय आ गया है कि हम अपने विकास प्रक्रिया से जुड़े मामलों को राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों की तरह देखें. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मीडिया. आदलो उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री दयानंद नार्वेकाराच्या बंगल्या सामकार तिरंगो उलटो हुबयिल्ल्यान धुळेरांत बुधवारा सकाळी बरोच बोवाळ पडलो. कोणे तरी पुलिशेक फोन करतकच पुलीस पावचे पयलीं हो झेंडो सारको केलो. गोंयचो आदलो उपमुख्यमंत्री दयानंद नार्वेकाराच्या धुळेरांतल्या बंगल्या मुखार तिरंगो उरफाटो लायिल्ल्यान बरोच बोवाळ पडलो. हो पळयात. ताचो भगवो भाग सकयल, 5वो वयर. हरशीं भगवो वयर आसता, पूण हो तिरंगो लायला उरफाटो. तिरंगो उरफाटो लावप हो मोठो गुन्यांव. मात लायतल्यान तो आपणे कसो लायला हें पासून पळयिल्लें ना. तिरंगो उरफाटो लायला म्हणपाचें नार्वेकाराच्या घरांतल्यांक दनपार मेरेन खबरच ना. भायल्यान वचपी कोणे तरी पुलिशेच्या कानार ही गजाल घाली. मात पुलीस नार्वेकाराच्या घरा पावता म्हणल्यार तिरंगो सारको केल्लो. भारताच्या स्वतंत्रताय दिसा निमतान दर वर्सा नार्वेकाराच्या बंगल्या भायर तिरंगो उबयतात. मात स्वता आदलो उपमुख्यमंत्री आनी आदल्या अर्थमंत्र्याच्या घरा मुखार ही गजाल घडिल्ल्यान ती जितली अजापाची तितलीच हुस्क्याची. म्हापशेच्यान आमचो खबरांकार श्याम सुंदर फट्टे. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.